ओके गायज सो हांवें ते जिमान म्हणजे फिटनस खातीर ते ऑर्डर केल्ले पळय इक्विपमेंट्स तेंचे तुमकां दाखयता कशें यूज करप ते सो हे तुमकां खबर आसतलें डीस मारप दाखयता म्हणजे पळय अशें आसता पळय आं हे फुडें आसता ते फुडें धरप अशें तुमकां खबर आसतलें अशें अशें मारलें एक डीश मारपाक कळ्ळें मागीर ट्रायसेप म्हाका दिसता जावचें ना दिसता ट्राय करूया ट्रायसेप मारूं शकता तुमी मारूं शकता तुमी ट्रायसेप पूण फूल तुमकां हें गावचें ना अशें फाटल्यान अशें कळ्ळें मागीर एक जालें तुमचें ते डीश मारता तेजेर आतां तुमकां हेजेर दाखयता हेजेर कशी कशी एक्सरसायज आसता पळय ती तुमकां दाखयता आतां सो तुमी बायसेप मारतले एक्सरसायज न्ही बायसेपाक जाल्यार पळय सो पांया पोंदा घालप कळ्ळें रोड जी थंय रबरी आसता ती मागीर हे तुका बार मारता पळय बायसेपाक तशें जालें नाल्यार बार नाल्यार मशिनरी मारता मशिनरीचेर तसो वांगडा कळ्ळें मागीर तुमी असो सिंगल मारूं शकता सिंगल मागीर असो हेजे हात दवरून असो टायट करा कित्याक चड तुमत अशें पळय असो कळ्ळें मागीर तुमी सिंगल मारतलें हेजें हँगींग मारतलें जाल्यार पळय हो हँगींग जालो तसोच हो हात करपाचो समजलो कळ्ळें ह्यो आतां बायसेपाक जाल्यो आतां बॅक तुमकां दाखयता बॅकाक तुमी बरो न्हू हो असो हात दवरा तुमचो हो पांय दवरा लेफ्ट पांय दवरपाचो आनी अशें ओडपाचो तुमी डंबेल मारता पळय बायकाक तसो कळ्ळें जालो तसोच रायट पांय दवरपाचो आनी लेफ्ट हातीन ओडपाचो कळ्ळें मागीर हे बॅकाचे जाले एक्सरसायज तो आनीक स्प्रींग आसा पळय आनीक तो कोण तरी फ्रेंडान येला म्हज्या घरा मातशें दाखोवपाक कित्याक तो फ्रेंडूय घेता दिसता सो म्हणजे तो असलो घेवचो ना सो तो स्प्रींग म्हणटा दिसता पळय टमी ट्रेमर स्प्रींग तोच तो घेतलो सो ताणें आपल्या भावाक धांवपाक गेला सो तो सद्याक ना तो तुमकां दाखयतलो आसलो सो तेजेर तुमी सो पांय घालून अशें बॅक मारूं शकता कळ्ळें हें जालें आतां तुमकां ट्रायसेप दाखयता कळ्ळें ट्रायसेपाक पळय असो पांय दवरपाचो हेजेर आनी तुमी तो डंबेल मारता पळय असो फाटीन ट्रायसेपाक तसो दाखयता तुमकां असो केलो हात मातसो ट्विस्ट करा कित्याक ना सुट्टलो अशें तुमकां जाता जाल्यार मारूं शकता तुमी पळय असो तुमकां जावचें ना मारपाक मातसो हात ट्विस्ट करा कळ्ळें आनी असो मारपाचो हे ट्रायसेपाक जालें कमीत कमी 10 कमीत कमी मारा कळ्ळें 10चे 3 सेट मारपाचे तुमकां आतां मत असो मारलो तुमी असो लागीं पांय धरून असो लागीं पांय मारलो न्ही काय तुमकां मातसो लूज कळ्ळें मातसो पयस केलो पांय काय मातसो वेट वाडटा तेजो मागीर आनी तुमकां टायट जाय आनी मातसो पयस करप आनी पळय टायट येता सो तशें तुमी एडजस्टमेंट करपाचो तुमकां कितले टायट तुमकां रबर कितले टायट जाय कळ्ळें तो जालो मागीर ट्रायसेप तुमकां आनी दाखयता असो धरलो न्ही रोड असो धरलो न्ही कळ्ळें हो धरा असो हो फूल सोडा सकयल कळ्ळें असो धरपाचो आनी हो हातीन असो धरपाचो फाटीन हो असो धरपाचो रबरी घट्ट जाल्या असो तुमकां आनी जाय आनी असो करता आनी पळय हो ट्रायसेप जालो तसोच ही वटेन हो घेतलो असो सांगो धरलो जालो मागीर तुमकां हे ट्रायसेप जाल्यो मागीर तुमकां शोल्डर मारतले शोल्डराक फ्रंट लॅटरल आनी सायड लॅटरल तुमी मारूं शकता फ्रंट मागीर हो सायडीक कळ्ळें 10 सेट मारपाचें तुमकां मात चड टायट येता न्ही जाल्यार
तो पांय लागीं धरपाचें मातशें तेकून धरपाचें कळ्ळें. मातसो एडजस्टमेंट करा म्हणजे इक्वल आसा जाल्यार पळोवपाचें मागीर करा कित्याक नाजाल्यार कितें तुमकां एका हातीन मागीर वेट येतलो एका दुसऱ्या हातीर वेट वचना. मागीर कितें जाता स्ट्रेंथ बॅलन्स तुमचे दोन हातीन जावचें ना. एक जो हेवी येता पळय तो हात तुमचो स्ट्रॉंग जातलो आनी दुसरो हात वीक जातलो. सो कितें मेन आयडिया कितें आसता दोनी हात इक्वल म्हणजे एक्चुली आमचो जो आमी मेन हात यूज करता पळय तो आमचो स्ट्रॉंग आसता म्हणजे हांव रायट हँडेड. सो रायट हँडेड स्ट्रॉंग आसता लेफ्ट मातसो वीक आसतातूच. पूण कितें आसता जेन्ना एक्सरसाइज करता न्ही तेन्ना दोनी हातीन इक्वल म्हणजे ऑलमोस्ट इक्वल आसपाक जाय वेट. कित्याक नाजाल्यार कितें जाता तूं उजव्या हातीन उखलतलो हेवी वेट दाव्या हातीन कितें जाता मागीर दावो हातीन वीक पडलो न्ही वेट काय दावो हात विकूच उरता कळ्ळें. सो तूं मागीर कितें जाता जेन्ना तुजे बायसेप्स ग्रो जाता पळय तेन्ना तो पळोवपाक सुद्दां मागीर तुमकां दिसतलो कितें हो मातसो तुमचो मसल डेवलप दिसतलो आनी जो लेफ्ट वीक आसा पळय तुमी ते हातीन कमी मारता मच हेजे चड येता मागीर तो हात मातसो वीक दिसतलो. सो त्या खातीर दोनी एडजस्ट म्हणजे इक्वल वेट ट्राय करपाचें. मागीर आतां शोल्डर मारतलो न्ही शोल्डर कितें करा सो शोल्डर मारतलो न्ही जाल्यार व्हडली अशें स्टूल घेवं नाका. आतां हांवें ताचेर कॅमेरा दवरला म्हणजे फोन दवरला धाकटे स्टुलाचेर इतलें हेच्या हाफ आसतलें स्टूल तसलें स्टूल घेवप शोल्डर मारतना. सो कितें असो मारलो न्ही पळय असो गेलो आतां चड टायट जायना कित्याक खूब सकयल आसा न्ही तो. आनी दुसरें पळयतालो हांव 1 मिनट होल्ड करा 1 मिनट कॅमेरा हेजेर दवरतालो आनी स्टूल घेता. ओके ओके बेस्ट जालें. शोल्डर दाखय तुमकां आतां असो घेतलो शोल्डर पळय असो घेतलो अशें धा मारपाचें. तुमकां टायट जाता तशेंच मातसो पांय पयस केले मातसो वेट वाडलो चडूय पांय पयस करूं नाका कित्याक थोडे येतले मातसो 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 वाडोवपाचो. सो तुमी हे कित्याक तुमकां फिटनस खातीर तुमी हेवी वेट तुमी उखलतले आनी तुमी हेजेर करतले आनी करूं ना कित्याक चड तुमी टायट घेत न्ही लास्टाक हांगून सुट्टलो तो. चडूय टायट घेवप नासता मातसो टायट घेता ओके आसा. तुमकां इवन फॅट तुमी वेट बंद करतले जाल्यार पासून तो बरो आसा फॅट बंद. कित्याक आनी म्हणजे कितें करा वॉर्मअप बीन करा स्टार्ट करचे वॉर्मअप करा ना कित्याक कॅच बी येत न्ही बेश्टें तुमकां त्रास जातले म्हण कळ्ळें. सो जेवताक हांव ह्योच एक्सरसायज जाणा कळ्ळें. आनी हांव जिमान वचून हांव जें शिकलां पळय इवन म्हाका तें दिसलें हे इक्विपमेंट्साचे एक्सरसायज मारूं शकता तें हांवें तुमकां विडियो रिकॉर्ड करून दाखयलें. दुसरें टमी ट्रिमर ती स्प्रिंग आसता पळय तो दाखोवंक पावचो ना कित्याक ती कोणी तरी फ्रेंडान येयला. सो खूब दीस जाले हांव ते रिकॉर्ड करूंक सोदतालो पूण टायम मेळना कित्याक कामांतल्यान हांव घरा कडेन कितल्यांक 10 साडे 10 म्हणल्यार कसो पावतालो. सो तेन्ना मागीर न्हालो मागीर फ्रेश जालो मागीर न्हिदलो. सो टायम मेळनासलो विडियो रिकॉर्ड करपाक. सो आयज मातसो बेगीन पावलो आयज 9 सुमार पावलो घरा कडेन. सो म्हणून म्हणलें चल विडियो रिकॉर्ड करया घालया. तुमकां सांगलें ना हांव ते इक्विपमेंट्स कशें यूज करप दाखयतलो म्हणून. सो जालें. सो चला गायज बाय. करा इक्विपमेंट्स ऑर्डर करता करा कित्याक चड रेट ना तेजी 650 काय 700 रुपीज आसा. सो वन टायम इनवेस्टमेंट तुमी घरा कडेन तुमच्या घरा कडेन तुमी हाडून तुमी एक्सरसायज करूं शकता. पूण जिमान मातशें स्टार्टींग गेल्यार मातशें बरें नाल्यार कितें करा कोण जाणा पळय मारपाक तेजे कडल्यान मातशें शिकोवन घ्या. तुमी यूट्यूब विडियो पसून पळोवन तुमी शिकोवं शकता कळ्ळें. सो मातशें ते मारता मातशें हात मातशे सारके मुवमेंट करपाक जाय. तर अशें करता पळय स्प्रिंग अशें व्हडले भशेन दॅट इज रॉंग. सो चला गायज बाय.